इतिहास चॅप्टर 24. 5 दिसां उपरांत अनानियास परम यादनीक कांय जाणट्यांक आयनी तेर्तुलूस म्हणलोल्या कोण एका वकिलाक घेवन सेजारियेक गेलो. ते राजपाला मुखार गेले आनी पावलूचेर आड तांणी आपले आरोप मांडले. पावलूक भितर हाडलो आनी तेर्तुलुसान ताचेर आड ह्या उतरांनी घाराणें सुरू केलें. भोवश्रेश्ठ फेलिक्सा, तुका आनी तुज्या हुशार कारभाराक लागून निरंतर शांती आमी भोगूंक पावल्या आनी आमच्या राष्ट्रा खातीर केल्लो खूब सुदारणेयो त्यो तुज्याच दूरदर्शीपणाक लागून आमकां फावो जाल्यात. ह्या सोगता पासत सदांच आनी सगले कडेन आमी तुका भोव आभारी आसा. तुजो चड वेळ हांव काडूंक सोदिना आनी देखून म्हजीं दोनूच उतरां उपकार करून आयक म्हूण मागतां. हो मनीस एक नश्टी पिडा म्हूण आमकां गमून आयला. आख्ख्या संवसारार शिंपडलोल्या सगल्या जुदेवां मदें तो बोंडाय उपजयता आनी नाजारेतांच्या पंगडाचो तो मुखेल फुडारी. देव मंदीर पर्यान बोश्टावंक ताणें प्रयत्न केले तेन्ना ताका आमी धरलो. आमी आमचे समृती प्रमाणें ताची नीत करूंक सोदताल्यो, पूण लिसियास सरदार ह्या तोंट्यांत भितर सरलो आनी बोळान आमच्या हातांतलो ताका काडून घेतलो. ताचेर आरोप घालतात तांणी तुजे मुखार येवंक जाय म्हूण ताणें हुकूम घाल्लो. तूंच तांचे लागीं विचारशी जाल्यार आमच्या आरोपांत सोत आसा म्हूण तुका गमतलें. जुडेवांनी तेर्तुलुसाक पाळोव दिलो आनी हें सगलें खरें म्हूण सांगलें. राजपाला फेलिक्सा मुखार पावलू आपली राखण कोत्ता. पावलून उलोवं येता म्हूण राजपालांक खुणा केली तेन्ना ताणें म्हणलें, खूब वर्सां थावन ह्या राष्ट्राचेर मुनसुबीदाराचो अधिकार तूं चलयत आयलाय म्हूण हांव जाणो. देखून तुजे मुखार विस्वासान म्हजो खोटलो मानतां. 12 दीस जावंक नात देवाक भोजूंक हांव जेरुजल्याक गेल्लों आनी देव मंदिरांत वो देवस्थानांनी वो शारांत कोणाचेच कडेन वाडविवाड कोत्ताना वो लोकांक खुबदायतना हांव तांकां सांपडोंक ना. हें सोगोट तुज्यान रुजू करूं येता. म्हजेर आतां थापटात त्या गुन्यांवांचे लेगून तुका पुरावे दिवंक ते शकनात. पूण एक मात खरें म्हाका सांगचें आसा. शास्त्राचेर विरोधी पक्ष म्हूण ते सांगतात ते वाटेचो पाटलाव करून आमच्या पुर्वजांच्या देवाक हांव भोजतां. समृतीन तांणी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरोवन दवरलेलें आसा तें सगलें हांव सतमानतां आनी बऱ्या तशेंच वायट मनशाचें पुनर्जिवंतपण आसतलें म्हूण तांचे भाशेन हांव देवाचेर भरवंसो दवरतां. ह्या पासत देवा आनी मनशां मुखार सदांच नितळ अंतस्करणान भोवंक हांव भारी वावुरतां. आतां खूब वर्सांनी म्हजे पोरचेक धर्मदानां दिवंक आनी येवजण भेटोवंक हांव आयलों. हेंच हांव कोत्तालों तेन्ना हांव तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळों. म्हजी शुद्धी हांवें केली. म्हजे भोंवतीं कोण लोक नासलो आनी कसलोच गडबड जावंक नासलो. आजयेच्या प्रांतांतले कांय जुदेव थंय आसले. तांकां म्हजेर कितेंय आसलें जाल्यार तेच हांगा तुजे मुखार म्हजेर आरोप घालूंक आसचे आसले. हांव म्हाधर्मसभे मुखार आसलों तेन्ना म्हजे विशीं कसलो गुन्यांव तांकां मेळ्ळा जाल्यार हांगा हajir आसात तांणी सांगचें. तांचे मोदें आसलों तेन्ना बोब मारून हें मात हांवें म्हणलें. मेल्लीं मनशां पुनर्जिवंत जातलीं म्हूण हांव सतमानतां. देखून आयज तुमी म्हजी नीत कोत्तात. फेलिक्साक हे नवे वाटेची एकदम बरी वळख आसली. ताणें खोटो स्थगीत केलो आनी म्हणलें, लिसियास सरदार हांगा येतूच हांव तुमचो खोटलो तपासतलों. पावलूक बंदखणींत दवरचो पूण इल्ली सत्या ताका दिवची
आनी ताच्या इश्टांतल्या कोणाकूच ताची सेवा करूंक आडावचो न्हय म्हूण फेलिक्सान शतपोतीक हुकूम घाल्लो. पावलू फेलिक्सा आनी द्रुसिला मुखार. थोड्या दिसां उपरांत फेलिक्स आपले बायले द्रुसिलेच्या सांगाता आयलो. ती एक जुद्यो बायल आसली. ताणें पावलूक आपोवंक लायलो आनी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्था विशीं पावलू उलोयलो तें ताणें आयकलें. पूण प्रमाणीक जिविताची चाल आपदोमावनी आनी येवची आसा ती झडटी हांचे विशीं पावलू सांगतालो तें आयकून फेलिक्स भियेलो. ताणें म्हणलें, बरें, सद्याक पुरो, तुज्यान वचूं येता. म्हाका बरें दिसता तेन्ना हांव तुका नव्यान आपोवंक धाडटलो. त्याच बरोबर पावलू आपणाक दुडूय दितलो म्हूण तो रावतालो आनी ह्याच खातीर सोबार पावटी तो ताका आपोवंक धाडटालो आनी ताचे लागीं गजाल करतालो. 2 वर्सां सोंपल्या उपरांत फेलिक्साचे सुवातेर पोर्सियोस फेस्तूस आयलो. जुदेवांक मानूंक सोदतालो देखून ताणें पावलूक भोंडकुणींतूच दवरलो. देवाचें उतर हें.